मोगाच्या बोन भयणो ही आयची आज मिलाग्र आयकल्या ती आमकां सगल्या चारूय शुभ वर्तमानांत दिसून येता. आयचे ह्या वाचपांतल्यान आमकां जायती शिकवण मेळटा. जेजू देव आसून लेगून ताका आमच्या मनशां भाशेन ताकाय भावना आसात, ताकाय फिलिंग्स आसात. जेन्ना तो जुआं बावतिसाच्या मरणाची खबर आयकता तेन्ना ताकाय दूख भोगता आनी तो एकसुरी जाग्यार वचून आपलो वेळ सारूंक सोदता. आमी जायते फावटी आमचे लागचिल्लो कोणूय भायर पडल्यार आमकांय अशें जाता. जेजूकूय तशेंच जालें आनी तो एकसुरी स्वातेर वचून रावंक सोदता. पूण ते भायर ताका देवाचें एक कार्य दिल्लें आसा, तो तें विसरोना. लोकांचो बोवाळ पळोवन ताकाय घोटाय मेळटा. लोक ताचें आयकूंक येतात. भावार्थान आयकूंक येल्यात तें पळोवन तो देवाचें कार्य फुडें व्हरता. जेजू लोकांचेर चुरचुरे दवरता. आईच्या शुभ वर्तमानांत पळयलां ती ताचें उतर आयकूंक तांकां जायती आस आसली आनी ती चलोन ताचे जेजू बोगले येतात. आनी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाच्या भावान भयणो दोन तरेचे एटिट्यूड दिसूंक येतात. एक म्हणल्यार जेजूचो दोयाळ्याचो एटिट्यूड आनी शिसांचो. शीस जेजूक जायतीं कारणां दिवन, जायतीं रिजनां दिवन लोकांक धाडूंक सोदतात. ते म्हणटात सांज जावन गेली आनी ही एकसुरी सुवात, तांकां ग्रामांनी वचून जेवण खाण घेवन दी. पूण आमकां जेजूचो एक दोयाळ जेजू आमकां दिसून येता. ताका लोकांचे चुरचुरे आसात. एक बरो गुणी जाल्या भशेन, बरो गुण्या भशेन तो आपल्या मेंढरांक सोडिना. तो म्हणटा तुमीच तांकां दियात. आनी ते आमी आज पळयलां शुभ वर्तमानांत जेजू ते 5 उंडे आनी 2 मासरे घेवन देवाक भेटोवन लोकांक जेवण दिता. मोगाच्या भावान भयणो हें आमी दर दिसा पळयता. दर दिसा आमी मिसाचे भेटेन येता आनी जेजू आपल्या उतरां आनी कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकांय धादोशी करता. जायते यादनीकूय आमचे मिसाच्या बलिदानांतल्यान एक बऱ्या गुण्याचो वावर दिसाक चालू दवरतात. पोरजेक ते देवाचे पवित्र जाग्यार हाडटात आनी उतरांचें जेवण तांकां दितात. आनी पोरजेन हाडलेलें दानाक जेजूक भेटोवन जेजूच्या मासा रोगताचें मोगाचें जेवण दितात. मोगाच्या भावान भयणो आयज तर आमी त्या लोकां भाशेन विस्वासान आनी भावार्थान जेजूचें उतर आयकूंक सोदतात. जेजूचे लागीं येतात पेकोवणे खातीर. जेजू आमकां केन्नाच ना म्हणसोना. तर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं आमचो भावार्थ गोठ करूंक मागुया. त्या लोकां भाशेन आमचो भावार्थ गोठ करून आनी जेन्ना आमी कसलेच त्रासान, केन्ना आमी कसलेच प्रॉब्लमान पडटात तेन्ना आमी जेजूचेरूच नदर मारूंक आमी वावरुया. जेजूचेरूच विस्वास दवरून आनी ताच्याच भावार्थान ताच्या पावलांनी चलूंक आमी आयज वावरुया.